Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Purulia. Book your seat today. Limited seats available. आयज आमी कारापूर सर्वणचे गांवकार सगळे विलेजर्स एकटे जाल्लेले आसा. हो लोधा प्रोजेक्ट जो येता हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हो पठाराचेर कारापूरच्या तो आमी ओपोज करपाक ते आज पासून प्रोटेस्ट आंदोलन सुरू करता ह्या गांवान. आज पासून शांतादुर्गा टेम्पलाच्या जवळ आमी हे आंदोलन सुरू करतले आनी हे अशेंच लढत चालू उरतले जो पर्यंत आमकां हे न्याय मेळना ह्या हेचेर. जो पर्यंत हो प्रोजेक्ट कंप्लिटली बंद जायना तो पर्यंत आमचो हो लढत चालूच उरतलो. तेजे प्रोटेस्टाक आमचे सगळे लोक बसल्या पळय तेजे एकूच कारण म्हटल्यार द बिल्डर लॉबी येयल्या हांगा ती लोधा प्रोजेक्ट. त्या लोधा प्रोजेक्टा अगेन्स्ट झगडपाक लागून आमी हांगा सगळे प्रोटेस्टाक रावल्ले आसा. हेचे एकूच कारण की जर हो एक 7,000 पॉप्युलेशन जातले ऑलमोस्ट तेंचे जर ते हांगा येयले जाल्यार सो हेजो इम्पॅक्ट कितें जातलो की आमकां उदकाचो प्रॉब्लेम जातलो, लायट मेळची ना. आमचे जे सरपंच पंच आसा पळय हेंच्यांनी लोकांचो कन्सेंट घेयनासतना डायरेक्ट एनओसी दिल्ली आहा हांकां. एक्चुअली एका जर एनओसी दितलो जाल्यार तूं पयली ग्रामसभा घेवन लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन तुवें हें करपाक जाल्लें, पूण तें तेंच्यांनी करूंक ना. सो ज्यो डिमांड्स आसात की आमचे म्हणणे आसात ते पर्यंत आयकना तो पर्यंत आमी हांगासर बसून रावतली. कदाचित आळीपाळीन बसचें पडटलें, सगळ्यांकूच काही वेळार शक्य आसतलें अशें ना, पण आळीपाळीन आमी बसून जो पर्यंत आमचें हें काम जायना, जो पर्यंत ह्या गांवांतल्यान हो प्रोजेक्ट वयचो ना तो पर्यंत आमी हांगा बसतलीं असो आमी आतां निर्धार करुया. आमचें उदक जें आमच्या घरान आयज मेळटा तें फुडें मेळचें ना जर हो प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार. दुसरें लायट आतांच आमच्या गांवांत शॉर्टेज जावपाक लागल्या. फाटीं एक व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो, सर्वणच्या लोकांनी वचून थंय बोवाळ घातिल्लो की अरे तुमी लोधाक लायट दिता पूण आमच्या गांवांत स्ट्रीट लायट चलना, हें कितें काय म्हणून. आनी हे जस्ट स्टार्ट आसा, अजून लोधा येवंक ना, थंयसर काम चालू आसा. सो तेच्या उपरांत जे येयल्या उपरांत जे जातलें ते परिस्थिती भयानक आसतली. तर आमी आतां लोक कशेच फाटीं रावचेले ना. गरज पडले जाल्यार आमी प्रेसिडेंटा कडेन सुद्दां वचपाक फाटीं फुडें सरचेले ना.